जमले आमचे सरपंच तसे डेप्युटी सरपंच मेंबर आणि सगळे आमचे गावचे भाव आणि भयणां आयज हांगासर आमी कोरगांव दिवसून हांगासर खऱ्यांनी हांगासर ह्या 30 केअर हांगासर डेंजर आसले आणि ते जाता इतले बेगीन ते क्रश बेरियर हांगासर आयज हे आमचे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आणि जाता इतले बेगीन हे काबार करतले एज फास्ट चवथी पयली हे काम जातले तशेंच हे ना म्हटल्यार कॉस्ट अरावंड 13 lakhs हेजो आणि 300 मीटर तशेंच म्हाजी कामां आसतली कोरगांव खुबशे हांवें आतां कामांक स्टार्ट केल्ले आसा आणि अशीच कामां आमच्या सगळे सरपंच आणि मेंबरांनी असोच साथ दिवचो आणि तसोच आमच्या लोकांचोय साथ आसचो डेव्हलपाक लागून आणि माझो सपोर्ट सदांच आसतलो आमच्या मेंबरांक तसोच सरपंचांक आणि लोकांनी खंयसरूच आमकां अडी अडचण हाडच्यो न्हू आणि आमकां तेंचो सपोर्ट दित जाल्यार आमी खूब पेडण्यान डेव्हलप करूंक शकता आणि असोच तुमच्या सगळ्यांक आमच्या गांववाले तुमच्या पेडणेकारांक थँक्स असोच तुमी म्हाज्या वांगडा रावचे शिरगळे आरोबा गांवान आसा आणि हो धारगळे जो हांव हांगासर आसता आमचे सगळे शेजारी तशेंच आयज हांगा सगळे जमलेले आमचे सरपंच पंच तशेंच म्हाजे गांवचे भाव आनी भयणां तशेंच तुमी असोच सपोर्ट दीत वचात म्हाका आनी हांव पेडण्याचें डेव्हलप करीत वयतलो तुमी आयज आमकां सपोर्ट दिता म्हणून आमी ही कामां करूंक शकता ताका लागून असोच तुमचो साथ आसता आमकां आनी आमी अशेंच कामां करीत रावतले तशेंच आयज तुमी हांगासर सगळे जमल्या बद्दल हांव तुमकां थँक्स म्हणटा आनी अशीच कामां आमची फुडें अशीच वाटचाल आमी चालू दवरता थँक्यू कोरगांव तिठोच्या फुडें जो आमचो कोरगांव जंक्शन आसा हांगा देवसू तिसक म्हणटा ताका हांगासर खुबशे गाडये पयली हांगासर सगळे ह्या वलताक पडलेले आसात जशे कदंबा खुबशे अशे एक्सिडेंट जाल्ले आसात त्या बरोबर आमचे प्रकाश भाई परत आमचो दवंडी रिपोर्टर हेंच्यांनी सुद्दां तेव्हा आमकां काम केलें हांगासर आनी खूब गाडी आमी काडलेले आसा सुद्दां हांगासर तेन्ना तो डेंजर स्पॉट एक आशिल्लो हांगासर आमी गेल्या ह्या फावटी ही फायल घातलेली आणि सराच्या योगदानान ते काम जाल्ले आसा आणि ते क्रश बेरियर रेलिंग कित्याक की पत्र्याची ती कंपाऊंड आसता तो कित्याक आमकां जायो आशिल्लो की तो ना जाल्यार निदान तितकी लोकांची सेफ्टी कारण सकयले भाग जो आसा तो एकदम डेंजर आसा तो डीप आसा एकदम ना म्हटल्यार तरी 20 फूट तरी डीप आसा त्याच्या खातीर तो गरजेचो आशिल्लो आणि सरान ती कागाळ आमची आयकून घेतली आणि ते काम जाले त्याच्या खातीर सराक हांव खरेंच म्हणटा तेजो हेतून बरो योगदान आसा आणि तेंच्यांनी हे काम केले तेंचे आभार प्रकट करता आणि हांगासर दोन सोपयता थँक्यू सर नमस्कार आयज कोरगांव गांवांत आयज आमचे कोनडी हेतून आयज आमचे एक डेंजर स्पॉट आसलो एक आणि आज खंय तरी आमचे आमदार पेडण्याचे प्रवीण भाई आल्लेकर याच्या हस्ते आज काहीतरी फायल आमची पास झालेली आहे तसेच आमचे पंच मेंबर अब्दुल नायक उपसरपंच कलशावकर तसेच नेता नरसे अनुराधा कोरगावकर देवीदास नागवेकर लौकिक शेटे आणि तसेच आमचे मीडिया आज काहीतरी एक काम एक डेंजर एक प्लेस असले कसले ते देवसू 30 कार म्हणजे एक गाडी आपले एक डेंजर खंय तरी आमचं इतको स्पॉट आसा खंय तरी खूप ऍक्सिडेंट सुद्धा झालेले आसा तसेच आज खंय तरी ही फायल आमची 12 लाख ही पास झालेली हा 13 आणि तसेच 300 मीटरची एक एरिया हा ती खंय तरी क्रॅश बेरियर प्रोटेक्शन वॉल क्रॅश बेरियर रेलिंग ते खंय तरी आज आमचे कोरगांव आज काल एक आमचे काम झाले तसेच हर एक गावात आता आमची कामं असतले ह्याच्या पुढे आणि सुद्धा असतले हे सहकारी आमचं प्रवीण भाई आल्लेकर ह्याचे सहकार्याने आमची कामं जातले इतले सांगून देव बरें कर शिरगाळ आरोबा आमच्या वॉर्ड नंबर 7 एक 10,80,000 एक गटाराचे शुभारंभ आमचे प्रवीण भाईच्या हस्ते आयज जाल्लो आसा आणि अशी विकास कामां आमच्या वॉर्डान चालूच आसा की लोकांच्या सहकार्यान आणि भाईच्या सहकार्यान आमच्या वॉर्डात कमीत कमी आता आम्ही म्हटलं 1-2 थेराची कामां चालू आहा आता फाउंडेशन स्टोन आता घालपाची आणि कामां चालू करपाची आहा आणि असोच विकास आमच्या फूल पंचायतीन जातलो हेतून ती मात्र शंका ना आणि भाईचो आशीर्वाद सदींच आमच्या फाटीची रावतलो आणि आमचो एक वॉर्ड ह्यो अख्ख्या पेडणे मतदारसंघात एक फुडें आसतलो इतकें सांगून मी माझे भाषण Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.